पेडणेच्या संत सोयरोबनात आंबिये कला आणि वाणिज्य कॉलेजीचे प्राचार्य फिलिप रॉड्रिगीज हाणें सरस्वती पुजनाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान तांचेर आंगलट आयला। तांचे कडल्यान पद काडून घेवन तांची बदली म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजींत केला। कांय दीस आदीं सरस्वती पुजपाक दिवंक नाशिल्ल्यान कॉलेजींत वाद जाल्लो। उपरांत विद्यार्थ्यांनी कॉलेजींत परवानगी दिवंक नासतना सरस्वती पुजिल्ली। पेडण्या गव्हर्मेंट कॉलेज संत सोयरोबनाथ आंबिये ह्या कॉलेजीच्या प्रिंसिपलान सरस्वती पुजनाक परमिशन दिवंक नाशिल्ल्यान हें प्रकरण तेजे आतां आंगलट येयला। शिक्षण खात्यान तांकां तेंच्या पोस्टा वयल्यान रिलीव केला। प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगीज ए मेलो हे प्रिंसिपल आसले ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ संत सोयरोबनाथ आंबिये गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ पेडणे हेचे प्रिंसिपल आसले। आनी तुमकां खबर आहा काल हालींच सरस्वती पुजन जालां आनी भुरग्यांनी सरस्वती पुजनाक परमिशनाक मागणी घातलेली पूण तेंच्यांनी ही परमिशन नाकारली आनी ह्या फाटभुंयेर तांकां तेंच्या पोस्टा वयल्यान काडला आनी तेंची घर वापसी सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासर केला। हो आदेश काडला डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान। हांव आदेश वाचता तुमकां। Professor Dr. Felipe Rodriguez E. Melo, officiating principal at Santa Soyrobonath Ambiye Government College of Arts and Commerce, Perne, is hereby relieved from his duties as officiating principal at Santa Soyrobonath Ambiye Government College of Arts and Commerce, Perne, and repatriated to his parent institution of St. Xavier's College with immediate effect in public interest. अंडर सेक्रेटरी आवेलिनो दिसा हायर एज्युकेशनाची हेंच्यांनी ही सय मारला आनी हेंच्यांनी हो आदेश काडला। ह्या सारकेले अपडेट्स आमी तुमकां ह्या फुडें घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक TV।